पयले सुवातेर भयणीनो आनी भावनो, आमी जेन्ना जेजूच्या नांवान बरें कोत्ता तेन्ना दुसरी घोडेक आमकां जोडटली, पूण कोण ती? तांकांय तसलेंच काम करूंक जाय, ओ आमी हे भाशेन दुसऱ्यांक बरें कोत्ता म्हणून तांकां बरें लागना. खूब असले विचार आसत. पूण आनी एक कितें जाता, जेन्ना आमी देवाच्या नांवान बरें कोत्ता तेन्ना थोडीं जाणां आमकांच देव म्हूण समजतात आनी अशें खूब फावटी घडटा. आनी मागीर तांचे मदें गोरव वाडटा. हे भाशेन देंवचार आमकां फुसलायता, फसयता. आमकां पवित्र पुस्तकान अशें सांगलां, जेन्ना आमी बऱ्यो करण्यो वस्तू उलयता आनी कोत्ता तेन्ना आमी कोणाक महिमा दिवंक जाय? बापाक. आनी हे भाशेन पळय आमकां जेजू सांगता, हांव न्हय, ही उतरां म्हजी न्हय, ही बापाची उतरां, ह्यो बापाच्यो करण्यो. तर हें मनांत धरूंक जाय. आमी बापाक पासत सगळें कोत्ता, पूण आमी डिरेक्टली बापा पासत करिना. आमी जेजूच्या एकवटान रावन बापा पासत कोत्ता. कित्याक जेजून आमकां सांगलां ह्या दिसांनी, हांव जिवीत, वाट आनी सोत, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तो जितली आमी जेजूच्या एकवटान रावन ताची उतरां आमी उचारता, ती ताची न्हय, ती बापाची. आनी हे भाशेन आमी पवित्र त्रित्वेन एकठांय जावन एकामेकाक सहकार कोत्ता. तर असलें चिंतप आमचे मदें उदीक आनी उदीक घडोवन येवंक जाय. आनी ताका लागून पावलू आनी बार्नाबास आनी हेर जे दोरमदूत आसलेले ते सदांच हे भाशेन खालतीकायेन हें कर्तूब आमचें न्हय, हें जेजून सगळें केलेलें आसा आनी जेजू आमचें सगळें वावुरता म्हणून ते सगळ्या जाणांक स्पश्टपणे दाखयताले आनी परगटताले. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजूच्या नांवान ताका एकवटान रावन ताणेन आमचें सगळें बरेंपण करचें. कित्याक ताणेन आमकां सांगलां, कोण बरो? फकत देव बरो. फकत तो बरेंपण करता. जेन्ना आमी बरेंपण करता तेन्ना आमी ताचो फायदो काडूंक सोदता. हाका लागून आमचें मन स्पश्टपणी आमी देवाच्या उतराचेर दवरया आनी जितली आमी जेजूच्या उतरान जियेतल्या तेन्ना बापाची येवजणी पळोवन आमचें जिवीत सारतलें. सगळीं जाणां आमचे हात अशे वंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत सुस्कारांतल्यान येता. आमचें आख्खें जिवीत, कूड, मन, आत्मो जेजून भरोवन येता. आनी सगळें आमचे भितर आसा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. ताच्या नांवान भायर काडलें म्हणटच तो आमकां तातूंतली सुटका दिता. कित्याक तो आमचे पासत ह्याच कारणाक लागून मेलोलो आसा, आपलेपणांतली आमकां सुटोवच्याक, पातकांतली आमकां निवारच्याक आनी ताचें तारण आनी सोडवण आमकां फावो करच्याक. तर ह्या परी आमी आतां जेजूच्या एकवटान आसा, तर आमचें जिवीत जें जेजूचें जिवीत जावन आसा तें आमी ताका भेटोवया. आनी जशे भाशेन हो उंड आनी सोरो जेजूची कूड आनी रगत जातलो, तेच भाशेन आमी सगळीं ताची कूड जावया.